बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसो. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा कुटुंबाची मुळां ओळखून घे, क्रिस्ती मूल्यांं जिये. ह्या संवसारांत आमी एकसुरी वो जुवो कसो जियेनाव पूण संबंदांत वाडटाव. आमचो घराबो जाता आमचो पयलो समुदाय जंयसर आमची मुळावी आकारणी जाता. घराब्यांत आमी भावार्थ आनी बरे शेगूण आपणायताव. ह्या मिसा बलिदानांत भाग घेतना आमच्या घराब्या पासत मागुया. वडिलांनी बरी आकारणी दिवंक आनी आमी बरे शेगुणी जिवीत ह्या समाजांत जिवंक हीच कृपा सगल्यांक मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे बेटेन फावो ती बरी वाटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी सगोट दुखी काळजान बापाचे काकलोती कुलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पश्चात भग्यान ती सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. देवा मनशा कुडाच्या रोचणारा आनी सरवंडारा तुझ्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवार कुशींत मनशा सोयम घेवंक तुजी खोशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आमच्या मनशा सोयम घेतलोलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सोयंबाची आमकां भागीदारां करूं. हे आमी मागता आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता खरो आनी जिवो देव सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचे चीत दिवन आयकात. जुदा, तुझे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानांच्या गोमटीक तूं धरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा, एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन वो एके शिवणी भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सरपटून तो उकोड्यां बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जाणगा मदलो
पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया. सडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परजेची म्हणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. जबाब. सडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां नियाळनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळ्यांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसर शेकान शेक तीन तोगतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्यापर्यंत, न्हंयचे देगेरतान प्रिथ्वीच्या शिमापर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब. सडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसर तें तोगूं. प्रिथ्वीचीं सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोदव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. भोव वाडट्या सोरेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण घोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय. शाणेपणांची वाट आमकां शिकोवंक ये. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Sorbespor तुमचे सवे आसो. Mateva pormonin Jesu Christace Shohvortoman. Jesu Christ Davidacho put आणि अब्रामाचो पूत. ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी झारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आहाराम, आहारामाक जल्मलो अबिनादाब आनी अबिनादाबादाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन आनी सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूत. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सालोमोन हाची आवय उरियाची पोतीन. राहोबोमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजफात, जोजफाताक जल्मलो जोराम आनी जोरामाक जल्मलो ओजियास. ओजियासाक जल्मलो जोतम आनी जोतमाक जल्मलो आकाज. आकाजाक जल्मलो हेजकियस आनी हेजकियसाक जल्मलो मानासे. मानासेक जल्मलो आमोन आनी आमोनाक जल्मलो जोसियास. जोसियासाक जल्मले जॅकोनियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियांत निर्वाशी करून व्हेली.
बाबिलोनाच्या पोरदेसा उपरांत जेकोनेसाक जल्मलो सालतियेल आनी सालतियेलाक जल्मलो जोरोबाबेल. जोरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद. अबियूदाक जल्मलो एलियाकम आनी एलिकिमाक जल्मलो आझर. आझोराक जल्मलो सादोक आनी सादोकाक जल्मलो आकीम. आकिमाक जल्मलो एलियाद आनी एलियादाक जल्मलो एलियाजार. एलियाजाराक जल्मलो मातान आनी मातानाक जल्मलो जाकोब. आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्ती म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसतना सगळ्यो मेळून आब्रामाक तावन दाविदा मेरेन असल्यो 14 पिणकां. दाविदा तावन बाबिलोनाच्या पोरदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या पोरदेसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे Vakani tuka Krista. म्हज्या मोगाच्या बाबा पडिनो एके शाळेंत टिचरीन भुरग्यांक तुमचे कुटुंब खुणायता ती खुणां पितारूंक लायली आनी वेगवेगळ्या भुरग्यांनी वेगवेगळी खुणां आपणाच्या घोराब्याची पितारली. एकल्यान एक काळीज पितारलें आनी टिचरीक म्हणलें, टिचर म्हजो घोराबो म्हजो कुटुंब ह्या मोगाच्या खुणे भाशेन काळजा भाशेन. आनी एकल्या भुरग्यान एक मेंढवात पितारली आनी टिचरीक म्हणलें, म्हजो घोराबो हे मेंढवाती भाशेन म्हजी आवय बापूय गरीब जायती कोश्ट काडटात, मेणा भाशेन कोट्टात आमकां उजवाड दिवच्याक, आमकां बरेपण मेळच्याक. आनी एकले भुरगें कोनशाक बसून आपणें काडलेलें चित्र पळोवन तें रडटालें. टिचर ताचे सुरशी गेली आनी बाई तुजें चित्र दाखय. आनी जेन्ना हे टिचरीन हें चित्र पळयलें, टिचरीन ह्या भुरग्याक विचारलें, बाई तुवें ही बाटली कित्याक काडलाय? आनी भुरगें म्हणूंक लागलें, टिचर म्हजो घोराबो म्हणल्यार ही सोऱ्याची बाटली. म्हजो बापूय बेबदो दुस्पोट करता, खूब त्रास करता आमच्या घोराब्यांत आनी आमचे घोराबो म्हणल्यार ही बाटली सोऱ्याची. बाबा भयणीनो, आमची भुरगीं आमच्या घोराब्याचे कसले चित्र काडटलीं आज आमचो विशय जावन आसा कुटुंबाची मुळां वळखून घे, क्रिस्ती मुळयां जिये. What is the foundation of our family? Or who is the foundation of our family? आमच्या कुटुंबाचे मूळ कितें? आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडांतल्यान भोव करून जेजूचे पिणगेची वंसावळ आमी आयकल्या, ताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार 3 व्यक्ती तुमचे मुखार दवरता आनी 3 मुळां आमच्या कुटुंबाची कितें ती हाचेर आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर म्हज्या भाव भयण्यांनो, आमच्या घोराब्याचे आमच्या कुटुंबाचे मूळ देव जावंक जाय. God should be the foundation of our families. जेजू म्हणटा 2 घर बांदपी आसले, एकल्यान रेवेचेर बांदलें आनी एकल्यान फातराचेर बांदलें. वावूर आयलें, पावस आयलो, वादळ आयलें आनी रेवेर बसलेले बांदलेलें घर दिसणटन जालें. पूण जें घर फातराचेर बांदून आसलेलें तें घर थीर उरलें. आमची घरां आमी देवाचेर बांदून दवरीत जाल्यार, आमचे घोराबे देवाचेर बांदून दवरीत जाल्यार ते थीर उरतात. आमी जेन्ना घराची बुनयाद मारता तेन्ना बुनयादीच्या फातरान आमी भांगराचो खुरीस घालता घर गोट उरच्याक. गोट गोर उरल्यारूच जायना म्हज्या भाव भयण्यांनो, आमचो घोराबो गोट उरूंक देव आसूंक जाय. देव म्हणल्यार मागणें आसूंक जाय. द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आज म्हज्या भावा भयणीनो, आमी परत देवाक आमच्या सालाचो मान दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाक आमच्या घराचें मूड कशें घेतले तेन्ना आमचे घोराबे थीर घोट उरतले. बाकीवन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा 8व्या वेश्वरान 31वे वडीन, जरी तर देव आमच्या सांगात आसा आमचेर आड कोण आसत. जरी तर देव आमचे बरोबर आसा आमचेर आड कोण आसत. जरी तर देव आमच्या घोराब्याचे मूड जायत जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या घोराब्यान केदी वादळ मोडा येवं, आमचे घोराबे थीर घोट उरतले. नाजाल्यार आमचे घोराबे सादें पर्यान वारें आयले जाल्यार निसणटणाक पावतले. अब्राहमाची खबर आमी
वंशावळीन आयकल्या. अब्राहमाचे मूड कितें जालें ताच्या गोरेबेचे. सर्वेस्पर देव यावे देव, आनी ताणें ताची खोशी आपणाच्या एकल्या पुताक पर्यंत ताका अर्पण करूंक फाटीं सरलो ना. आनी ह्याच खातीर देवान जें ताका बसायल्लें तें आयच्या दिसाक पर्यंत सोद जावन आयिल्लें. पिणगेंचे पिणगेचो तो बापूय जालो. दुसरें मूड मोगाच्या भावबड्यान आमच्या गोरेबेचे जावन आसा. संबंध, नाती, वस्तू न्हय. The second foundation of our family is not the things, riches, but relationships. संबंध गरजेचे. बाबा भयणीनो, जेन्ना संबंध आमचे लागीं आसात तेन्ना आमचे लागीं सगळी खुशालकाय आसा. वस्तू आमकां खुशालकाय दिना. आमची घोडे व्हड घरां आसत, आमची घोडये जाय ती दान दौलत गिरेस्ताय आसत, आमचे लागीं सगळी पदवी आसत घोराब्यांत, पूण जरी तर आमचे बरोबर म्हजो पती ना, म्हजी बायल ना, म्हजी भुरगीं ना, आख्खो संवसार हांवें जोडलो आनी म्हजो घोराबो म्हजे लागीं ना, कसलो आदाब आमकां. दुर्दैवान मोगाच्या भावबड्यानो, आज आमच्या कुटुंबांनी आमी वस्तू फाटल्यान धांवता आनी ह्या वस्तूंक लागून आमचे संबंध, आमचे रिलेशनशिप्स, आमची नाती आमी सॅक्रिफायस करता. आमी तांचेर पांय दवरून तांकां माडयता, कित्याक आमच्या संवसाराची आशा चड जाल्ली आसा. माथ्यूवाचे शुभवर्तमान 6:23 वड अशें म्हणटा जेजू. पयले सुद्दां सर्गीचे राज आनी हेर सगल्यो वस्तू तुमकां देव दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमी संवसारी वस्तू सोदल्यो आमच्या घराब्यान, संवसारी वस्तूंक आमी आमचे मूड केले जाल्यार मोगाच्या भाव भयणी आमचे तीर फाटे जातलेच घोराब्याचे. कित्याक मनशाची आशाक इतली गोट आनी इतली व्हड, ताका थार ना, ताका लिमीट ना, ताका शीम मेरना. आनी हाकाच लागून भाव भावाचेर दुस्मान जातलो, आवय बापूय भुरग्यांचेर दुस्मान जातली. आनी अशें मोगाच्या भावा भयण्यांनो, झगडीं झुजां हे संवसारीक गिरेस्तायेक, शक्तीक, पदवीक आपणावंक आमच्या घरांचे आमी तीर फाटे कोत्तेल्या. पूण जरी तर आमकां नाती गरजेची, आमचे घोराबे थीर कोट उत्तेले. भाग्योन जिवा आपणाचे पयले चिटीन 2 आवेस्वरान 15 आनी 17 वडीन अशें म्हणटा, देवाचो मोग तुमच्या काळजांत घालात. जरी तर संवसाराचो मोग आनी तांच्या वस्तूंचो मोग तुमचे बरोबर आसा, तुमच्या काळजांनी आसा, तुमच्या काळजांनी देव ना. If the love for the world and the thing is in you, God is not in you. Therefore, let relationships be the foundation of our families. Let relationships be the treasure of our families. आनी तिसरे आनी निमाणे आमी रुताची खबर आयकल्या. रुतान कितें केलें? नायोमी ताची सासूमाय आसलेली, ती म्हणटा, बाये तुजो घरकार आतां संपलो, म्हजो पूत संपलो, तूं वच आनी लग्न जा, आपणा बरोबर ये नाका. आनी रूत म्हणटा, ना माय, जुंयसर तूं वेतेली थंयसर हांव तुजे बरोबर येतेली. द इम्पॉर्टन्स ऑफ रिलेशनशीप, संबंद रुताक एकदम गरजेचे जाले. आनी तिसरे आनी निमाणे सुवातेर मोगाच्या भाव भयण्यांनो, तिसरें मूड आमच्या गोरेब्याचे कुटुंबाचे जावंक जाय तें म्हणल्यार लांदविकाय. लांदविकाय जेन्ना लांदविकाय आसा तेन्ना बोगसणें आसा, आनी जेन्ना बोगसणें आसा तेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमचे संबंद, आमचे घोराबे थीर गोट उत्तात. आमी कोणूच भाग्यवंत न्हय, आमी सगळीं आमकां उणेपण आसा, आमी पातकी, आनी आमचे लागीं चुकी घडटात. आनी जेन्ना आमच्या घोराब्यान चुकी घडटात, लांदवीक जावन आमी माफी मागता, तेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आमचे संबंद बरे गोट जातात आनी आमचे घोराबे थीर गोट उरूंक पावतात. They say pride goes before the fall of man. गर्व मनशाचे पयलीं वेता, ताचे निसंतण जावचे पयलीं. आमचे कुटुंबाचे मूड म्हटल्यार गर्व न्हय, आमचो इगो न्हय, पूण आमची लांदविकाय जावन दी. आनी जेन्ना आमी लांदवीक जातल्यो तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं आमचे घोराबे कुटुंब थीर दवरूंक पावतले. दाविदान कितें केलें? दाविदान आपणाच्या गर्वान पातक केलें, पदवेन आपणाचे पातक केलें. पूण जेन्ना ताका नातान प्रवाद्यान सांगलें, तूं जावन आसाय तो मनीस, तो रडलो आपणाचें पातक, आनी ताणें आपणाचो घोराबो थीर सांबाळलो. बाबा भयणीनो, माफी मागून घेवन लांदवीक जावन आमचे घोराबे आमी सांबाळूंक पावतले. गालिसियाकारांक बरोवन भाग्योन पावलो म्हणटा 5 आवेस्वरान 15 वड, तुमी एकामेकाक बक्षिनान आनी समजोनाच आसात जाल्यार, तुमी लांदवीक जायनाच आसात जाल्यार आमी एकामेकाक तुमी घास मारून खातल्याच. बाबा भयणीनो, आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाची माफी मागिना,
रागान आमी एकामेकाचे घास मारून काबार कोत्तेल्या. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताचो कुटुंब आमी जाणो, ताचो बापूय आनी ताची आवय दोना मारिया भोक्तीबोन घराब्यान जल्माक आयली. मूड तांचे म्हणल्यार भोक्तीपणाचें आशिल्लें. एकामेकाची सेवा करप, बो करून बापूय राजा कडेन सेवा कोत्तालो. हे भुरग्यान सान फ्रांसीस शावेरान ते पळयलें आनी आपणाच्या जिवितान ही सेवा चाकरी ताका काळजाचे खोलायेंतान आयली. जसो ह्या घोराब्यान सान फ्रांसीस शावेराच्या घोराब्यान केलें तेच भाशेन आमी सगल्यांनी आमचें कुटुंब देवाचेर, आमचें कुटुंब बऱ्या संबंदांचेर आनी आमचें कुटुंब ल्हानविकायेचेर बांदून क्रिस्ती मुल्य आमी जिवंक वावरुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी त्याच दोयाड मोगाड बाबा सुरशी सगल्या विश्वासान आनी भक्तीन आमी घालुया. सगल्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक गोराब्याचें वर्तेपण वळखून घेवंक आनी गोराब्यांतली आकारणी जबाबदारेन पाळूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकी फुडाऱ्यांनी गोराब्यां पासत सुरक्षा आनी सवलती निर्माण करून तांची फावो ती उदरगत जावंक तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचो गोराबो नाजरेतच्या पवित्र गोराब्याचे देखीन वाडोवंक आनी संवसार दाखयतल्यो वायट बुलोवण्यो पयस करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गोराब्यांत आमी सगल्यांक मानान लेखूंक आनी गोराब्याच्या उदार पोसणाक केल्ल्या सगल्या प्रमाणीक वावराक लोजेना जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सुर्गीच्या मोगाळ बापा भक्तीन भावार्थान केलोली मागणी दोयेन तूं आयकून घे आनी आमचे घोराबे तुज्या मोगान मोई पासान राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आणि कासीत या वेळा उड्या सोऱ्या बोरा बोरा करा घालूया आमचे कोण दुखानी वामी सोयरे मोनी सगळो संसार घालूया आमचे कोण दुखानी वामी सोयरे मोनी सगळो संसार घालूया आमचे कोण दुखान तेंबे दोनुया आमचे काळजाचे आवडे उड्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोनयागार हे पेटे तुझे दोळे. मोशा भयणी बाबानू आमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण आमी मागुया. हे तुज्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्रवेच्या आदाबाक सर्वेस्परा मोगाड बापा तुझे सोबेची देणी पवित्र कोर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाना पिवणा वरवीं
नवी गोटाय आमकां मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें उतरावरत्या मोगान आंखवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या सोलमाचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. Dol palazzo, sorvesporto, Sorgani sonsal volea ducea voi bovan, Usurgi, Luca soi, Sorvespora cena vi, Ientata casoi, Usurgi, बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बोले ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरीचे वणसा तोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचे हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sagut purgotuya. Sumia Gesù ami hondo katao, ani hekal sitle pietao, kitle pavin tu voi bovam Yesu, ami tuce moron purgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पयस सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी कार्दियाल आमच्या गवळी बापा, सिमाव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यात ते आमच्या बाबुनीची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पुती भाग्योन जुजे, भाग्योन सांव फ्रांसीस शावेरा, भाग्योन दोर्नदुता आनी सूर काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशें येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची गाफलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची गाफलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां आपयल्यान ती आमी खरेंच सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटलीच. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
बसून आता तुझ्या मेजार सोगली गांव सोर्गीचो उंडो आमचे आवडे. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी काळजाचे खोलायेन तावन जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पोत स्वर्गांतावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरसोरीत दिवट्या परी आमी जावंक ओंत्रेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटोय आनी असले ओंत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडोय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. मातशे बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री डेनियल पेरेरा सोप बलिदानांत वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक तशेंच फातोड्डेच्या फिरगोसकारांक आमचे किरीत दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बसिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बसिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी तें घेवंक येता. ताचें मोल 20 रुपया. मोगड बाबा भयणानो, सोतराय दवरची. डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालाचे दोबाजीक मीस आमी समरमतले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समरमतले. मोगाड बाबा भयणानो, 3D प्रोजेक्शन, मॅपिंग, सावंड आनी विज्युअल शो डेडिकेटेड टू द एक्सपोजिशन नातालांच्या मध्यानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोड जातलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरूर मेलोय. ह्या पसोद बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शादी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. So